आम आदमी पक्षान सदांच गोंयच्या लोकांचो विचार केला आनी फॉर्मलिन विशयाचेर न्यायालयान लोकां खातीर झगडटा. आता गोंय फॉरवर्ड पक्षाच्या उपाध्यक्ष ट्रेजन डिमेलोनय खरें तेच लोकां सामकार हाडला. त्या खातीर ताची तोखणाय करपाक जाय अशें आपाचो पाडगांवकार म्हणटा. तशेंच एफडीएची अधिकारी आयवा फेर्नांडीसाक सालसेतींतल्या सगळ्या पंचायतींनी तेंको दिवपाची गरज आसा असो आपाचो सरचिटणीस प्रदीप पाडगांवकार उलयलो. जे कितें प्रश्न उपस्थित केल्या ते खरे लोकांच्या हिता खातीर केल्या आनी तेणें मागलां की आयवा सारकिली जी एक स्पश्ट काम करपी जावं नितळ काम करपी अधिकारी आसा तिजो छळ जावंक फावना. तिजो छळ कित्याक चल्ला सरकाराचे वतीन हो ताणें प्रश्न केला. आयवा फेर्नांडीस हिका आम आदमी पार्टीन सुरवातेच्यान कॉंग्रेच्युलेट केल्या. तिजो जो स्टँड आसा ताका आम आदमी पक्षान सदांच तेंको दिला. हालींच कोलवा पंचायतीन जी त्या गांवची आयवा गांवची कोलवाची त्या कोलवा पंचायतीन तिका सपोर्ट केला. एक कॉंग्रेच्युलेशन दिवपी तिका ताणें एक रेजोल्युशन पास केला आनी तिच्या फाटल्यान रावतले अशें म्हणा. तेन्ना आमी एंटनी फेर्नांडीस जो कोलवाचो सरपंच आसा ताकाय आमी कॉंग्रेच्युलेट केला की कितें तुवें बाबा हेच तिका जो सपोर्ट दिला. कोण तरी एक संस्था म्हणजे जी प्रतिनिधित्व संस्था आसता तेंच्यांनी सपोर्ट केला म्हणून तुमचे आमी आभारी आसा अशें म्हणून तांकां मॅसेज केल्ली. आमी मागता की सालसेटींतल्या सगळ्या पंचायतींनी, कारण हो जो इश्यू सुरू जाला फॉर्मेलिन फिशाचो तो सालसेटींतल्यान जाल्या आनी सालसेटींतल्या सगळ्या पंचायतींनी आनी मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीनूय एक आपापल्या प्रत्येक बैठकीन आपल्या बसकेन एक रेजोल्युशन घेवचें आनी तिका तेंको दिवपाचो जाहीर करचो अशें आमी आम आदमी पार्टी मागता. तेन्ना तो आतां एक आपल्या पक्षाच्या विरोधान वता कसो दिसता. तेन्ना तेजी सगळ्यो उणिवो आनी चुको तांकां दिसपाक लागल्या. नाल्यार इतले दीस ट्राजन भांगर मनीस आसलो. आमी म्हणटा ट्राजनाकूय कॉंग्रेच्युलेट करता आम आदमी पार्टी कित्याक ताणें जनहिता खातीर लोकांच्या हिता खातीर हो प्रश्न उपस्थित केला. ताणें खोशयेंसांतल्यान उलयला, तो काळजांतल्यान उलयला. तो मन की बात न्हय, ती दिल की बात. आंतरराष्ट्रीय एजन्सीक कामां दिवन कांयच फायदो ना. उलट लोकांच्या पयशांचो इवाट त्या परस आयवा आनी ताच्या पंगडाक काम करपा खातीर दिल्यारच बरे तरेन तपास जातलो आनी सरकारान तांकां काम करपा खातीर मेकळीकाय दिवपाची अशी मागणी एल्विस गोम्सान केल्या. अशे फॉरेन एजन्सी किंवा वर्ल्ड रिनाउंड इंडियन एजन्सी नुस्तें तपासपाक घालपाची गरज ना. आमी एक सजेशन दिता. इवा फेर्नांडीस आनी तिचो जो पंगड, इवा फेर्नांडीस एंड हर टीम should be given a free hand to continue with their routine work. The government is paying them for this. They are salaried to do precisely this work. So here we don't require an internationally renowned agency. We are very confident that Eva Fernandez and her team, if they do this work, if they are allowed to do this work, कित्याक सांगता हांव आतां तांकां ब्लॉक केला म्हणून खबर आसा की they have not been allowed to do any work of testing of any food item post July 12th. सो तेंचें जर आतां जें काम आसा ऑलरेडी तांकां जर बरे भाशेन करपाक दिलें जाल्यार खंयचेच एजन्सीची गरज ना. आनी भायले अशा एजन्सी जावं कन्सल्टंट हाडून हें सगळें खरें म्हणजे शासनच तेंच्या कन्सल्टंटाच्या हातान दिलां अशें आमकां दिसता. आम आदमी पार्टी वन्स अगेन डिमांड्स लेट इवा फर्नांडीस एंड टीम कंटिन्यू विथ देयर रुटीन वर्क. तुमी कित्याक पडटा मदीं? सरकार न्यायालयान सांगता फॉर्मलिन ना म्हूण आनी दुसरे वाटेन एजन्सी नेमतात. फॉर्मलिन ना जाल्यार हे आनी कित्याक असो प्रश्न एल्विस गोम्सान केला. वन सायड यू आर नाव टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एजन्सीज आनीक आमी जे पिटिशन फायल केल्लें कोर्टान थंय प्रत्येक खेपेक सरकाराचो वकील सांगता की फॉर्मलिन ना म्हणून. फॉर्मलिन ना जाल्यार वाय आर यू गोईंग ओवरबोर्ड टू ब्रिंग एजन्सीज लायक दीस. सो वी डिमांड दॅट लेट proper agencies, the government agencies, we have the trust in the government agencies like that of Eva Fernandez and team, let them do their work.